सगळ्यांक नमस्कार. स्केल अप उद्योगोन्नती श्रीमती कोंकणी उद्यमशील व्यापारी बायलाले 2 दिसाचो निशुल्क कार्यागाराचे निरोप सुवाळ्याक तुम सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार करता. हांव सुचित्रा येशेणे. 2 दिसाचो शिबिरांतू तुम्ही सगळ्यान उमेदीन भाग घेतला. हे प्रक्रियेंतू तुम्ही मस्त ज्ञान वाडयला, नवी स्नेह आणि मैत्री केला, शिकिले, विचारलेले, विकासाचे अनुभव जाल्ले वणटूक हांव शिबिरार्थीक हांगा वेदीर आपयता. रश्मी नायक. सगळ्यांकी नमस्कार. हांव रश्मी नायक, फाउंडर ऑफ महा ऑटोमेशन. मगेले कोर एक्सपर्टायज असते प्रोक्युरमेंट, कमर्शियल कॉन्ट्रॅक्ट, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, ग्लोबल ट्रेड अँड इंडस्ट्रियल सोर्सिंग. आमगेले मेन प्रोडक्ट्स असते इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्पेअर पार्ट्स, मशीन्स आणि केमिकल्स. वी cater to like oil and gas company, petrochemical company, water treatment plants, food processing units. तेमकां पुरो आमी स्पेअर पार्ट सप्लाय करतात. मागीर रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स पुरो आमी सप्लाय करतात. स्केल अप म्हणल्यार सिंपल बिजनेस नंबर्स वाडोवचे न्ही. आमगेले आलोचने इल्ले ओड करचे सांगल्यार विशाल करचे. ते पर्पज आज कंप्लीट जाला म्हणून हांव लेखता. कितें सांगल्यार इंत कवर केले सब्जेक्ट, ईच अँड एवरी सब्जेक्ट आमकां रिलेटेड आसले आणि एवरीथिंग वॉज कनेक्टिंग टू वॉट वी आर डुईंग. सो तेका तुम्ही अरेंज केले की आमगे मस्त आभार आसत. हांगा येयले मागीर आतां कोंकणी लोकांत कितले शक्ती आसा, बिजनेस करचे कॅलिबर आसा. आमकां मात्र एक प्लॅटफॉर्म असले जाय असले आणि तुम्ही कोंकणी केंद्र आमकां असले प्लॅटफॉर्म केन्ना दिले आमी मस्त थँक्स म्हणटात. आणि आमगेले बिजनेस स्केल अप करचे विषय जाय जाल्ले पुरो कवर केले. तेंतू फायनान्शियल स्किम्स जावन दी, मागीर ई कॉमर्स, GST कंप्लायन्स, मागीर मार्केटिंग, ट्रेड मार्क्स, हेल्थ, आमगेले मायंडसेट, मागीर सोशल मिडियांत कशी ते पुरो कवर केलेत. ते पुरो आमकां जाय असले स्केल अप करचे कसन पुरो जाय ते पुरो हांवें कवर केलेत. ते कवर केले ग आमी नेक्स्ट कसन करका आमगेले बिजनेस अंत म्हणून एक आलोचन दिले ग. मस्त थँक्स. मागीर या वर्ल्ड कोंकणी सेंटर ऑर्गनायझर्साक, स्पीकर्साक, हांगाचे वर्किंग स्टाफाक, स्टुडंट्साक आमकां इतले इतले श्रेष्ठ रेसिडेन्शियल वर्कशॉप आणि हॉस्पिटॅलिटी दिले सगळ्यांकी देव बरें करूं. आणि मागेले फेलो पार्टिसिपंट्स, आमगेले एनर्जेटीक प्रेजेंट हे वर्कशॉप सक्सेस केला. आमी आज सेंट्रल हॉल सोडून गेले भायर. आमगेले जर्नी हांगा एंड जायना. हें आमगेले एक लॉन्च पॅड जावन आसन दी सांगून हांव हांगा कंप्लीट करता. जय हिंद, जय कोंकणी. थँक्यू. आता आमगेले दोनीचे शिबिरार्थी कीर्ती प्रभू. सगळ्यांक नमस्कार. म्हगेलें नांव कीर्ती प्रभू म्हणून. हांव बेंगलोर चुकून आयली एक्चुली. हे 2 days रेसिडेन्शियल वर्कशॉप फॉर वुमन एंटरप्रेनरशिप म्हाका कळलेलें म्हगेले मावा दुखून तांणी अशें कुमटांत एक्चुली. सो हांव PhD जावन म्हगेलें केमिस्ट्रीन तूं जावन 2 years जाल्ले. सो आतां म्हगेलें चेडूं सान आशिल्ली मितीन. आतां हांव काम सोदतास एक्चुली. सो आतां आनी बिजनेस वर्कीन करिया म्हणून केमिस्ट्री रिलेटेड कंदो प्रॉडक्ट्स करून कंदो विकया म्हणून एक थॉट येयली म्हाका. ते तशी थॉट येयली तेन्ना हें एक रेसिडेन्शियल वर्कशॉप वर्कीन त्या टायमारीची लायक एक ऑपॉर्च्युनिटी आयली म्हाका. तशें देखून हाका एनरोल केलें हांव. आनी हें स्केल अप नॉट ओन्ली फॉर कोण आतां वर्क करता आसाची वुमन एंटरप्रेनरशीप आसाची तांकां मात्र न्ही, इवन फॉर बिगिनर्स इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल. सो बेसीक फावंडेशन्स लायक ट्रेड मार्क, कॉपीरायट्स कशी लॉन्च करका म्हणून आमकां एक लायक आयडिया मेळ्ळे हाजे मितीनी. सो इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस टू. So I'm very proud of this World Konkani Center because हांगा असं म्हूण गोत्त आशिल्लें जाल्यार आमकां हांगा येवचेक एक ऑपॉर्च्युनिटी ना आशिल्लें. हांगा पयलीं नंदगोपाल मामान सांगिल्लें कशें म्हळ्यार वॉल ऑफ फेम ताजे तंत दुखून हांगा कितले जन कोंकणी
एक हे केलींची साधन केलींची तांगेल पुरा वॉल ऑफ फेम दुखून म्हाका कळ्ळें हो कितले जन कितले पुरा साधन केलींची आमी वरकीन एक साधन करका मुखारी म्हूण एक आमकां एक प्रेरणा मेळ्ळें आमगेर मुखार पिळगेक वरकीन ते एक हेल्प जाता आतां हे नमून एक वर्कशॉप केल्लें मितीनी आनी मुखार कंदो अशी प्रोग्राम करची मितीनी आतां आमगेले कोंकणी कम्युनिटीसाक एक ताजे बद्दल अवेरनेस मेळटा सो तांणी पुरा हांगा येवन ते एक वर्कशॉप की आनी कसो प्रोग्राम्स अटेंड केले मितीनी ताजे एक नॉलेज घेवन तांणी पुरा मुखारी आमगेले पिळगेक फूल स्प्रेड करी येता सो इतलें सांगून थँक्स अक्षता केणी. म्हजें नांव अक्षता केणी म्हणून हांव एक सायकोलॉजिस्ट अँड अ व्हेरी न्यू फूड प्रणर म्हगेलें क्लाउड किचन आसा कुकियाची म्हणून उडपान तूं सो आय स्टार्टेड दीस जर्नी ऑफ फूड अबाउट 5 months बॅक म्हगेले एक फ्रेंडान म्हाका सांगलें अबाउट दीस ऑन्टरप्रिनरशीप प्रोग्राम आय थॉट इट्स जस्ट लायक एनी अदर ऑन्टरप्रिनरशीप प्रोग्राम मस्त सांगता दिसता हें आतां बट आय वॉज लायक ओके बिकॉज आय डोंट हॅव एनी नॉलेज ऑन दीस म्हाका वचून एक पळोवया अटेंड करुया म्हूण लेकून आयली मस्त टॉपिक्स आशिल्ले इंट्रस्टींग टॉपिक्स नंदगोपाल मामान एक विशय सांगिल्ले तुमकां जी आज लागू जावची जायच ना बट एक दिवस तुमकां यूज जाता तुमी कसन आज हांग शिकताची एक दिवस यूज जाता म्हूण सो एवरी सेशन दो म्हाका डायरेक्टली केलो रिलेटेड ना आशिल्लो जाल्यार मस्त चंद कोन आयकून आय थॉट इट वॉज व्हेरी हेल्पफूल अँड आमकां पुरे जाणांक मस्त यूज जावन आसतलें ताजें आनी जातल बरें इन फ्युचर अँड 3 विशय म्हाका सांगचे आशिल्ले सो फर्स्ट वन बीइंग नंदगोपाल माम थँक यू सो मच सर आमकां इतलें एनकरेज करून आमकां पुरा जाणांक एक धूशी पळोवन घेतिल्लें प्रत्येक सेशन अटेंड केलां तांणी इतलें बिजी आसता तांणी बट स्टील तांणी येवन आमकां एवरी सेशन आतां मोटिवेट करून क्वेश्चन्स निमगे ना जाल्यार हांव तुमकां पॉयंट आउट करून निमगे घेता पूण भिवन फस्टाची बट मस्त गम्मत जालें आनी एक उश्माय मस्त इंट्रॅक्ट करूं जायन तुमगेलें की बट केन्नाय पळयतना स्मायलींग फेस खुशी जाता मागीर पळयतना आनी रक्षा lovely MC Suchitra Mai, thank you so much, amazing Ashila. And one very important person I have to mention is Lakshmi Mai. Okay, she coordinated right from the beginning. आम्ही ॲट दाखून शी केप्ट टेलिंग अस कशी येवका आमी डिरेक्शन्स कशें दिवका ह्या तशें एवरीथींग आनी तुमी न्हिदलीच वेळ खाल्लीच वेळ कशें जाल्लें आमकां पळयलें कळ्ळें म्हाका कापड पडून छंद दिसतास तूं इट जस्ट फील्स सो नायस लायक शी इज लायक अ मदर टू अस लायक एट दॅट फिगर इतलें खूश जालें दॅट वन थिंग and volunteers very nicely you all took care of us kasa jaवकाचें आमकां वाडचें चंद कोन्न पळोवन घेवचें thank you so much secondly I would want to say sessions इतले like sessions आशिल्ले topics were so good it was आमी एक सदां एक स्मॉल मटाक MBA केला म्हण केजल की म्हण 2 दीस सारी so it was superb आनी केलो I could say like because I'm a psychologist how that perspective पळयतना it was holistic it was about finance it was about spirituality it was about your mind body breathing everything and inner child very importantly I mean आमकां खंय आयकुचें मेळटा इनर चायल्डा विशय and all that so it was great to connect with ourselves because आमी इतलो बिझनेस आनी now from 5 months मागीर म्हणल्यार म्हणटा काली म्हाका तेंच मना आसता आतां नेक्स्ट कसं खाण करचें कसं करचें म्हगेल्या मन सांगचें केलो न्हू तूं बैस शांत बैस तूं येता आयडियाज आपणितल्या येता म्हूण वीच इज ट्रू कनेक्टिंग विथ युअर इनर चायल्ड वाय आर यू डुईंग समथींग वॉट इज युअर पर्पज ऑफ डुईंग एनीथींग इन लायफ वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी थर्डली माय पर्सनल एक्सपिरियन्स विथ द होल म्हगेल फ्रेंड्स म्हाका सुमार हांव फ्रेंड्स जालींची अँड पुराय जाण मेळटना दे टॉक टू यू नायसली हसता आसताची अँड एक भारी लायक एक पॉजिटीव एटमॉस्फियर समथींग वीच आमकां आय थिंक पुरा जाणां जावंक आशिल्लें हांगा आय कूड सी ऑल द विमेन चिलिंग ओके म्हळ्यार पयरी मामान सांगलें म्हणके दाल मनशान ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಏನು ಜಲ್ಲರಿ ಆಮ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಆರಾಮೇರ ಅಷ್ಟೇತ ಪುರಾ ಜನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಡಾರ ದಿಸ್ಲೆ ಆರಾಮೇರ ಖುಷಿ ಇರಸತಾರಿ खाऊन पिऊन गंमत करून असायची आणि येस ऑफकोर्स आणि एक लास्ट पर्सन आय हॅव टू मेन्शन गणेश मॉम अमेझिंग फूड ओके आय यूज टू वेट हांव तुमी कोणी पडून आसले हांव फर्स्ट आसतशिली थंय वयसून खावचें आय एन्जॉयड थरली लायक कोणाले विंगडाल हाता खाण खावचें म्हाका भारी इश्ट सो yes thank you so much for this lovely experience so first thank you
मालिनी जी भट. सगळ्यांके नमस्कार. स्केल अप म्हणो हे विश्व कोंकणींत आमकां मस्त कनेक्ट जाल्लेलो आमी पूर एकल्याक वंडरफूल एक्सपिरियन्स जाल्ले इते म्हळ्यार हे आमकां लँग्वेज आमगेल मदर टंग सो मस्त कनेक्ट जाल्लेलेचे आमी एकल्याक आमकां पुरा विशय मनान अर्थ जाल्ले इते म्हळ्यार कोंकणी निमती. सो कोंकणी केंद्र हे आमकां एक बूस्ट अप दिवचे सेंटर म्हूण लेखू येता. इता म्हळ्यार आमगेले डेली झंझटा जिवनातून थोडे भायर येवन आतां हे 2 दिसाक म्हाका घर फुल्ल विसरून गेले रियली. आतां हे वच्चे मोमेंट येता म्हाका वापस उडगास येता. सो हांव कशी एंटर करतास कशी करूं वतास म्हळ्यार प्रत्येक सेशन्स मस्त नॉलेजेबल आशिल्ले. हांव साने एक बिझनेस रन करतास. सो आमगेले एक जनरेशन 20 to 50 भितर आशिल्ले एज ग्रुपाचे आसचे पुरोची. आमगेले हे स्टडी शिकिल्ले एजारी आमगेले डिजिटलायजेशन मागीर कंप्युटरायजेशन पुरा ऑन प्रोसेस आशिल्ले ते लेवलार. सो आमकां ते मस्त शिकूं मेळ्ळी. सो आमकां हांगा येवन कशें आमगेले बिझनेस गी आमगेले हे गी कशें आमी अपग्रेड करूं येता आनी नवे प्लॅटफॉर्म्स आसा तांतो आमी कशें आमी ताजी यूज काण घेवं येता. गव्हर्मेंट स्किम्स आसा पॉलिसीस आसा आमकां मस्त विशय गोतू ना. आमकां अवेलेबल आसा वी आर स्लिपींग ऑन दॅट आमकां गोतू ना. सो आमकां ते पुरा अवेरनेस जेवची तशी सेशन्स आशिल्ले. सेम टायम आमी हेल्थ कॉन्शियस कशें आसूं आमी कशी म्हळ्यार एज चेंज जाताची आमगेले हॉर्मोनल चेंजीस जाता. सो घर बॅलन्स करका काम बॅलन्स करका चेडवांक सकट बॅलन्स करून वचुका 1 man शो कळवा. सो आमी ते पुरो कशें बॅलन्स करून वचुका म्हणलेलें आशिल्लें. आमकां डॉक्टर्सांनी येवन आमकां गायडन्स दिले मस्त नमनेर आमकां एनकरेज केल्ले. इवन लॉ रिलेटेड आय डीड माय LLB बट स्टील प्रेझेंटली लॉज आर चेंजिंग सो वी हॅव टू अपडेट अवर सेल्फ. सो ताजे ಬಗ್ಗೆ ಈವನ್ आज लास्ट सकाळचे सेशन फूड रिलेटेड लॉज पळयतना म्हाका इतले ताई बैजलगी हांव मेगेल किचना वचून करकजल हांव लायसन्स घेवंक किदेवा म्हण तितले ताई बैजल म्हाका म्हळ्यार तितले मट्टाचे लॉज आर स्ट्रिक्ट बट वी हॅव टू एडियर टू दॅट रुल्स अँड रेग्युलेशन्स. आमी ते पुरो फॉलो करताची आमी इनकल्केट करताची आमगेलो गेल्यार आमकां एक दीस सक्सेस आमकां वेट करता आसता. आमी आमगेल कामांत कॉन्सन्ट्रेट करून स्टेप बाय स्टेप वयर चोवन सक्सेस पावका म्हणलेलें आशिल्लें. ह्या सेंटरा येवन मस्त लायक जावन शिकली. सो हे सेंटर आनी की वाडो आनी मस्त जन हांगा येवन हाजे बेनिफीट घेवची आनी असले सेशन्स मस्त जाता रब्बो. आमी वच्चे मात्र न्ही वापस येवन आमगेल सक्सेस स्टोरी सांगची तशी जावं म्हण हांव देवाला मागता. आनी फूड आनी स्टे इट वॉज एक्सलंट. नवे फ्रेंड्स मेळ्ळीची सोण वच्चा मस्त बेजार जाता वच्चा मन येता ना. सो अशी वापस येवचे चान्स मेळ्ळो म्हण सांगून हांव देवाला मागता. विशाला आर्किणी. ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಗಲ್ ಮೊಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂರ ಜನ ಸಂಗಿಲ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಮೇಲೆ सांगतस म्हाका हंगे येवन भारी खुशी जालें. घरा दुखून 2 दीस भायर रब्बून एक सान म्हणटा पिकनीक चेडू येनांची बामूण येनांची निमगितल कोणें येनांची तशी जाला. घरा दुखून फोन आयल्यार सांगचे कसं म्हणून तुमी पळोवन घे हेंची आतां म्हाका पुरसत ना हांव सेशनांत आसा म्हूण बामणा निमगुचे त्या नमने कसं तुगेलें सेशन म्हूण सांगून ताजे खातीर हांव हांगा येवन आयचे कलचे पुरो आयकून हांव शिकिल्लें LLB SDM लॉ कॉलेजांत 20 वर्सां जालें हांव शिकून शिकिल्लें पुरो विसरून गेलां. आतां कसं गोत्त म्हळ्यार रांदप बामणां पळोवचें चेडवां पळोवचें चेडवां पळोवचें हेंची ताजे मतीन तूं टायम म्हणल्यार बामणाल उठून फॅक्ट्री वता बामणाल कसं न्ही काम तांणी सांगिल्लें हांव करता. बट सांगिल्लें पुरो टॉपीक हांव एक काला शिकिल्लें टॉपीक अर्द पुरो विसरून गेलां. जाल्यार ताणें आज सांगिल्लें ट्रेडमार्क ते GST ते पुरो शिकिल्लें पुरो एक वेळा हाजी रिवायंड जावन हांवें हें शिकलें म्हळ्यार वेरी उडगास येयली म्हाका ना म्हूण जाल्यार आमकां तें कसं नाही कळना शिकलें म्हळ्यार मात्र शिवाय एक हिस्ट्री शी जाली म्हाका.
आनी कसं म्हळ्यार पुरा लेडीसांक खंयचेय बिझनस करो हांव एक सान बिझनस करता म्हूण सांगू नकांची तुम्ही तुमकांची हांव एक लायक कसं की करता असं म्हूण हांव एक सान बिझनस करता म्हळ्यार कसं जाता आमगेले मनांत हें सान म्हळ्यार बरी दिसता कसं नाही केल्यार हांव एक लायक कसं की करता असं म्हणून सान म्हळ्यार कसं नाही ಮತ್ತೆ दवरूं नज म्हणून म्हगेलो अभिप्राय आनी उल्लोचाक लायक येता म्हणजे खंयचेय बिझनस कितलेय चंद करून करूं येता ते एक आतां हांव एक म्हगेलो प्लस पॉयंट म्हणून कसं जाल्यार म्हळ्यार हांव सारी बिझनस सुरू केले कसं जाल्यार म्हळ्यार हांव सारी नासल्यार पुरा जाणांक खूश जाता आमगेले बैलूरांत राम मंदिर आसा ते ಇವತ್ತು चडतावती सारी न्हेसून वता पुरा जाणां खंय दुखून घेतले म्हूण म्हळ्यार हांव हांगा आशिल्लें खंयचेय आतां जयलक्ष्मी सिल्स आसा आनीक गीतांजली आसा उडपा पुरा कडेन आशिल्ले युनिफॉर्मिटी सारीज मिगेल तशें न्ही मिगेल टोटली डिफरंट सॉफ्ट सिल्क कांजीपुरम पुरा हायर रेट बट ते न्हेशील स्टायलारी आनी कलर कॉम्बिनेशन जो कसं नाही जो बारी चंद दिसता म्हणून पुरा जाणांनी मिगेल्या निंबूच्या सुरू केले त्या लेकार हांव तुमकां जाय जाल्यार हाडून दिता म्हणून केलें आतां पुरा जाणां मिगेल्या निमगून सारी घेतांची हें चंदस्व्या त्या चंदस्व्या इन्स्टारी फेसबुकारी मागीर मिगेले स्टेटसारी इतल्यार मात्र मिगेलो बिझनस जातस तशी मागीर आतां स्केल अप म्हणून एक आसना म्हूण सांगून आमगेल्या गांवांत जो सदाशिव नायक माम आसा तो म्हळ्यार माम तूं इतलो ऑलरावंडर पुरो जावन आसता एक वचून कसं म्हणून ट्राय करी तुका ಸ್ವಲ್ಪ कळतना मॅम म्हाका पुरा ಗೊತ್ತस जाल्यार कसलेय यूज ना तशी जालात म्हूण सांगून जायत एक 2 दिसां म्हणटा तेवेय वचून कोरया म्हूण सांगून हांगा येयली गम्मत जाल्लें खुशी जाल्लें आनी एक वेळा आसल्यार वापस येता बिझनस कोरका म्हळ्यार आयडियल करता न्ही एक लायक खुशी जावन पुरा जाणांक लोट एक मिंगल जाता ना म्हूण सांगून बिझनस जत्तर आसता ते आमी करनातल्यार बामून करता मागीर म्हाका हांगा तरी हांव मम्माला गुर्त न्ही जाल्यार म्हाका कोणाली गुर्त नाशिल्लें हांगा येवन रक्षा क्यूट स्मायलींग फेस म्हाका फस्ट तिगेले तोंड दिसता कोंकणी मळकुळ्या जाल्यार वर्ल्ड कोंकणी मळकुळे तिगेले तोंड दिसतस आनी कसलें सांगूं ना फूड लायक आशिल्लें पुरा लायक जावन आशिल्लें मागीर सेशन्स 1 by 1 सूपर आशिल्ले टायम अलॉट केलेले करेक्ट मम्मान अशी मळकुळ्या हांगा दुखून अशी येता आशिल्लें करेक्ट जावन सेटींग आसा मायंड सेट सूपर आसा फॉलो अप लायक आसा जायत थँक्यू सो मच आनीक वेळा आसल्यार आमकां एक इन्फॉर्म करा वृंदा पै सकट जनांक नमस्कारू हांव वृंदा पै हांव केरळा तोकोन येता आसा म्हाका दिसता केरळा तोकोन आयले एक कॅन्डिडेट म्हूण दिसता सुळ्याचे एक सान गांवांत जावन व्हड जावन केरळा वचून वार्डीक जावन थंय मलयाळ शिकून एक मिगेले जालेले एक लोकसृश्टी केलेले टेक्स्टायल्स बिझनेस प्लस एक स्टिचिंग युनिट तांत एक 4-5 जण कश्टार आशिल्ले एक बायल मनशां काम करता आसाची तशी हे प्रोग्रामा येवन कसं म्हणजे मस्त आनीक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें मस्त आनीक एक कसं की कर का आनीक एक 4 जाणां काम दिवं का म्हणलेलें आशिल्लें मनांत आयलें कश्टार आशिल्ल्यांक सो आमची गेले म्हळ्यार मस्त बुद्दांत आतां आमी लेखल्यार कसले करूं जायना तिल कसलेंय ना आमची गेले कसं म्हणजे तशी आनी सांगचें म्हळ्यार एक कुळार अशें जाल्लें आमकां हांगा येवन सकडी बारी गम्मत जाल्लें असं हांकां म्हणलें की सकड अक्षतान सांगलें मिगेल अक्का मालिनी गिरीश भट्ट तीण सांगलें तशी मस्त उपकार जाल्ले हेजे निमती हे फुल्ल ऑर्गनायज केलेलें सकट जनांकय विश्व कोंकणी केंद्राकय फूल टिमाक विश्व कोंकणी केंद्र लक्ष्मी माय रक्षा सकट जनांकय मनान धन्यवाद आनी कसं म्हळ्यार फुड्डा विशय ते सांगनाशिरा बुजायना हांगा एक लायक वायब्रेशन आसा आनी ह्या भुमीक एक लायक वायब्रेशन आसा म्हणत तांणी सांगलें तेजें वायब्रेशनान तें एक हें आमकां फुड्डांत कळटा इतलें पॉजिटिविटी आसा हांगा तशी आनीक खंयच्या आंग जेवो हे कोंकणी केंद्रांनी खंय बारी छंद रितीर वाडून येवो मस्त जनाकाचे निमते उपकार जेवो म्हूण सांगून मनान देवाला मागता धन्यवाद संगीता मल्ल्या सकडांक नमस्कारू मिगेल नांव संगीता मल्ल्या हांव बंटवाळा तुकून म्हळ्यार आमकां बंटवाळांतू एक बिझनस आसा ऑलरेडीची मेमेंटो वर्कशॉप मिगेल बामणा लोट म्हळ्यार
हांवय तांकां हेल्प करता सो वटू आसाच आमी एक सांड येतरी मिगेले म्हूण एक सेपरेट कसलें ना म्हळ्यार ओटूच बिजनस करतासाची म्हाका जी म्हळ्यार एक पयर एक वार फुडें म्हाका कशें कळ्ळें हांगा एक वर्कशॉप आसा म्हळ्यार विमेन्स म्हळ्यार लेडिसांक मात्र सेपरेट म्हूण सांगून म्हाका निज मस्त गती म्हूण नाशिल्लें जाल्यार इतलें तयार हांव कसलें करना नेक्स्ट कसलें कोर कवे म्हूण विमेन एंटरप्रिन्युअर तांणी येवन तांगेले अनुभव पुराय सांगतना आमकां एक म्हळ्यार मोटिवेशनल स्पीच पुराय तांगेले आयकून एक इन्स्पिरेशन म्हळ्यार नेक्स्ट आमी जाल्यार कसलें कर येता बायल मनशांनी इतलें काळ थंय कसलें करना केल्यार तांतेक आमकां खूश विंगडाची कळ्ळें तशीच हाका सपोर्ट दिलेले शणै मामू तांगेले बायल आनी हाजोटू आशिल्ले वॉलंटियर्स जो वर्किंग स्टाफ जो तांकां मस्त थँक्स म्हळ्यार तांणी मस्त सपोर्टीव जावन काम केलां मागीर हांगाचे फूड जो टायम फूड त्या विशयी सांगचे ना पुराय जेन्ना एक कवलोचे म्हळ्यार आनीक एक 2 दीस आसल्यार आनी लायक गंमत जाता आशिल्ली आमी पुराय सोडून आतां घरा वाट विसरला बदल मिगेल बामणाल फोनू ना काल तू कसं करतस काही असं हांव फोन केला रे पूत लयता ना अन्नाला दी रे म्हळ्यार हांव बिजी आसा टी व्ही पळयता म्हळ्यार म्हाका विसरलो गेले तशी मस्त गंमत जालें म्हळ्यार नेक्स्ट टायम गेलें बिजनस कशी बिल्डअप कोर येता म्हळ्यार हांव शिकली म्हळ्यार हाय लेवलार कशी कोर येता GST ते पुराय ऑलरेडी आमगेलो आसा जाल्यार केलो पुराय गव्हर्मेंट स्कीम ते पुराय केला रे म्हळ्यार अशी आसा म्हण आमकां वच नाशिल्लें माहिती मस्त मेळ्ळ्या निमिती तशीच नेक्स्ट जाल्यार अशीच बायल मनशां मात एन्जॉय करचे असले एक कार्यक्रम सगळ्यांक मेळ्ळा म्हूण थँक्स मस्त विद्या प्रभू विश्वकोंकणी आणि वर्धिनी हांगेले थ्रू कंडक्ट जालेले स्केल अप हे कार्यक्रमाक फस्ट एडवर्टायजमेंट पळयले तेदना म्हाका दिसलें हांव हाका येवचेक सुटेबल आसवा म्हूण घेवन लक्ष्मीमायेक हांव निमगिलें लक्ष्मीमाय ते व्हड मट्टार दत्तस न्हय तशी हांव एक मिगले मट्टार हांव घरकडेची एक सनाची बॅग्स आनी टेलरिंग करूंक घेन आसा हांव येवचें दत्तवा म्हूण यो गो तूं कितलें मस्तीतलें माहिती मेळटा म्हूण सांगलें बदाची नंदगोपाल मम्माले एक थिंकींग म्हाका मस्त खुशी जालें कशें म्हळ्यार पुरा जन आजकाल एक बायल मनशांक सकड म्हूण सपोर्टीव आसताची बट नंदगोपाल मम्मान सकडाल खातीर इतली चंद एक थिंकींग केलेलें आसा आमकां बरें पुरा जनाक असो बायल मनशान स्वाभिमानी जावन आसूं का तांणी घरकडेची घरा मट्टारी अशेंच तांणी तांगेले जावन एक कसं ओन जावन कोरका म्हूण सांगून एक इतले लायक एक आयोजन केलेलं हाका तुमकां हांव मस्त आभारी जावन आसा तशीची सांगताची आमचे गले हांतू बिजनेसान तूं बुदंत म्हणून जाल्यार कोणीची आजकाल कशें थिंक करता म्हळ्यार इंजिनियरींग की डॉक्टर की शिकोवचे घाल्ले मागीर वस पुता तूं एक व्हड कंपनीन काम करी म्हणटात विना तुगेले जावन एक कसं स्टार्ट करी म्हूण सांगचे आतां मस्त उणीशें दिसता म्हाका आनी आमी वय तशीच तेदन हांव जॉबार आसका म्हूण सांगून हांवें एक MNCंत काम केलें बट तेदन दिसता म्हाका हांव एक मेगेले कसं थिंक केलेलें जाल्यार आतां हांव आनकी व्हड मट्टार वांटो येतशिल्लें म्हणून बट तेदन आमकां तें इम्पॉर्टंट दिसतशिल्लें एक लायक कंपनीन काम की एक फॅमिलीक सपोर्ट की आसूं का म्हूण सांगून तशी आमकां हांगा स्टार्टींग तुकून सांगता म्हळ्यार एक 15 जनान रिसोर्स पर्सन आयले इतले चंद करून सांगून दिली की म्हळ्यार प्रति एक विशयार एक गव्हर्मेंट स्कीम असो अरविंद मामान इवन टीना कामत रश्मिता नायक आनी भट एंड भट सेशन आनी आजकाल कशें म्हळ्यार हांव मेगेल विशयार सांगचें म्हाका सोशल मिडिया आनी जस्ट हांव यूट्यूब पळयता तातूंत मस्त इतलें शिकून काडलेलें आसा जाल्यार एक सोशल मिडियान तूं इतले एक व्हड मट्टार आमी बिजनेस वाडो वयता एक ताका कितले ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हूण सांगून हांगा येत तर म्हाका कळ्ळें आनी हें इतलें हेल्पफूल जालें की म्हळ्यार असो हांवें आनी कसं कोरका आनी हांव म्हगेल बामणा केन्नाय म्हणचें
हांव जॉब सोडलें तेन्ना सोडचे वेळार तांणी म्हळें म्हाका ना गो आनी वापस थिंक करी जॉब सोड नाका हांव तुका सपोर्ट आसा म्हळ्यार आमगेले म्हगेले वर्डीक नोव्हेंबरान जाता म्हणटना सप्टेंबरान म्हाका जॉब सोडचें पडलें ट्रान्सफर जालें म्हूण सांगून तेन्ना तांणी म्हळेलें ना जॉब सोड नाका हांव तुका सपोर्ट आसा म्हूण बट ना म्हूण सांगून हांव रिजायन केलें ताका ताणें केन्ना म्हणचें तूं म्हगेलें उत्तर आयक आनी ना आतां तुका कसं जाय तूं करूंक घे म्हूण सांगून ताका हांव केन्ना हांकां म्हणचें पळय तुमी एक दिवस हांव एक होड कसं की एक देवान म्हाका एक शक्ती दिवका हांव एक होड म्हणटारी कसं एक म्हगेलें म्हूण एक साधन करका तदनंतर तुमकां हांव कसं म्हूण सांगून दाखयता म्हणून तशें नंदगोपाल मॅम तुमी एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिला तशी तुमी दिलेली शक्ती देवाला आशिर्वादांनी आमी 5 दिवस एक लायक एक होड म्हणटारी एक येदाव तशी चलोवन दिवं म्हूण मागून घेता तशी सांगता म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्रान प्रती एक हांगा आमकां राबची वेवस्था आसा खाण जेवण लक्ष्मी मायेन रक्षण सुचित्रा मायेले सक्कडाने आमकां लायक सपोर्ट केलेलो आसा आनी हांगा एक ऑपॉर्च्युनिटी उलोवचें दिलेलें सगळ्यांक म्हगेले धन्यवाद आनीक सांगता की म्हळ्यार हांगा इतली लायक आमकां रिसोर्स पर्सनान आनी सांगिल्लें पळयतना म्हाका दिसता अयो म्हगेले 10 वर्स म्हाका शिवचका म्हूण सांगून आतां कशें जाता म्हळ्यार फॅमिली आनी फुल्ल हें चलोवन वतना आमगेली शक्ती उणी जाता तशें दिसता बट आज विनय मायेन सांगिल्ले मस्त इतले विशय म्हाका मस्त खुशी दिले तिगेले बदल सांगू का तिची तिने एकली जावन तिगेले एक फॅमिली सपोर्ट आसा बट तशीच तिने इतले छंद करून सांगली की म्हळ्यार नथींग इज इम्पॉसिबल तशी हांव खंडीत अनेक सांगता म्हळ्यार आमकां लास्ट सेशन तारे मस्त खुशी जालेलें नंदगोपाल मामान म्हाका दिसता तांणी मुद्दाम ते हे सेशन लास्टाक दवरलें म्हूण सांगून मायेल बगे सांगता म्हळ्यार तुमी आमकां मस्त इन्स्पिरेशन तुमगेले टॉक आयकून इतली खुशी जाली की म्हळ्यार शिक्षण मुख्य न्ही इवन आनीक तुमी मस्त इतले विशय सांगिल्ले आसा मायेन इतले प्रेरण दिली की म्हळ्यार मायेन एक विशय सांगले प्राय एक नंबर मात्र म्हूण सांगून अनेक लज्ज केल्लेरी पेज्जे वाटना म्हूण म्हणेल माय अनेक हांव एक विशय आयकलेलो आसा आमी केदांनी खंयचेय कार्यक्रम कसं करका म्हूण लेखील तेदना तांणी कसं उलयता ती हांणी कसं उलयता ती ते कसं आलोचन करचें ना मर्याद वत्तसल काम मात्र आमी कोरनी अदरवायज खंयचे आमकां एक जावणा वाट दिता म्हूण आसलेरी ते करतना खंयचे के लज्जी करूं ना म्हूण सांगून तशी मायेन म्हणलें लज्ज केले पेज्जे वाटना म्हाका मस्त खुशी जाली माय आनीक तशीची तुमी डिग्री शिकिल्ली आसल्यार बाय हांव केलेली तितले कश्ट तेदन करूं जायना आशिल्लें दिसता म्हूण गे न्हू तुमगेले टॉक मस्त इन्स्पिरेशनल आशिल्लें धन्यवाद तशी सकट टिमाक धन्यवाद थँक्यू गौरी एम पै सगळ्यांकय नमस्कार हांव गौरी एम पै विटलादकोन विश्व कोंकणी म्हळ्यार स्टुडंट्सांक म्हगेल मनांत कसं आशिल्लें म्हळ्यार विश्व कोंकणी म्हळ्यार स्टुडंट्सांक बरी स्कॉलरशीप मेळटा म्हूण मात आशिल्लें अशी पुरा कार्यक्रम चलता म्हूण म्हाका बदल गोतूं नाशिल्लें पैरी व्हाट्सअप ग्रुपार विश्व कोंकणी वुमेन्स एंटरप्रिन्युअराचे बग्गे गूगल फॉर्म आयले कोडले घरा कोणाक सांगनी फस्ट फॉर्म फिल केलें सबमीट केलें अशी असं म्हणा नाका म्हणटाची म्हळ्यार म्हगेल मनान तो हांव एक टीच करता चेडवांक म्हळ्यार कंप्युटर टीचर हांव एक फ्रँचायसीक टीचिंग करता म्हाका बिजनस करता म्हूण मस्त पोड दाखोवन म्हगेल मनान ते एक आश आशिल्लें तशी हें फॉर्म फिल कर सांगल्यार घरकाड नाका म्हणटा न्हय ताका सुरवेक सबमीट करून मागीर जेवणा वतरे अशें काय येयलें तें हांव गूगल फॉर्म फिल करून पळयलें हांव पर 2 दीस वता सर म्हूण म्हणलें तशी हांगा तरी म्हळ्यार आमी एक रुरल एरियान जो अर्बन एरियान तो कशी स्किल डेवलपमेंट लोन फेसिलिटी कशी पुरा मेळटा म्हणजे म्हाका काली मस्त मेंटर्सांनी मी ती विशय कळला तशी त्या डेवलपमेंट कोरका इम्प्लिमेंटेशन कोरका म्हणजे म्हाका बारी एक आश आसा तशी पुरो जाणे फिल्म पळयताले पार्ट 1 पार्ट 2 म्हणटात तशी स्केल अप 1 जाल्लें स्केल अप 2 जावो पार्ट 2 शी जावो प्रत्येकांकय हाजे अनुभव मेळ्ळो म्हणजे म्हागेलें कितें तशी हांगा एक ओपिनियन उलोवच्याक म्हाका अवकाश दिलेले सगळे विश्व कोंकणी टिमाक धन्यवाद दिता सर थँक्यू विजयलक्ष्मी शेणे ओम श्री गुरुभ्यो नमः वेदिकेरी उपस्थित जावन आशिल्ले विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले श्री नंदकुमार मामाक नमस्कार कोरनो इतर पदाधिकारींक आनी सकट मुख्य अतिथींक नमस्कार कोरनो
सभेन तूं आशिल्ले सर्वांक नमस्कार सांगून हांव हांगा कोंकणीन दोनी उतर उलोवचा प्रयत्न करता. स्केल अप प्रोग्रामा विशयी पुत्तूर देवस्थानाचे ग्रुपांत आयले. हें पळोवन हांवें भागविसूंक मन केलें. म्हगेल सकट कमिटमेंट्स बरीन दवरून दोनी दिवस नवे कशें शिकुया म्हूण हांव हांगा उपस्थित जाली. हांगा कंपाउंडांत भितर येतनाची हांगाचे एम्बियन्स पळोवन म्हाका मस्त संतोश जालो. जुलय 31 सांजे 5 गंट्याक येवन आतां हे निमिश ताईं आय हॅव एन्जॉयड एवरी मिनीट म्हूण सांगून म्हाका मस्त संतोष पावता. हांगा मेळ्ळेलें आमी पुरा बायल मनशां आर्थीक क्षेत्रांत एक साधन कोरका म्हणलेल्या उद्देशान हांगा मेळ्ळें ती. हे 2 दिवस आमकां मार्गदर्शन केलेलें प्रति एक रिसोर्स पर्सनाक हांव आभार जावन आसा. कितलीकी इन्फॉर्मेशन हांव हांगा तुकून घेवन वतस ह्या विशयी पुरा आमगेल व्यापारांत अलवडसूचें म्हगेल कर्तव्य जावन आसा. तें करूंक धैर्य म्हाका देव दितलो म्हणल्यार हांव लेखता. हाजे वटूची म्हाका कितलीकी लायक मायंडेड फ्रेंड्स मेळ्ळींची. हे एक अनुभव म्हगेल मनांत सदांकाल आसता म्हणूक हांव मस्त संतोश पावतस. हांगाचे अति सुंदर वेवस्था, खाण जेवण, म्युझियम, हॉल ऑफ फेम आनी लायव्ह स्टुडिओ टूर, चॅट बाय द फायरलायट आनी काल रात्रीचे कल्चरल प्रोग्राम सकट खुशी जाली. विश्व कोंकणी केंद्र आनी आमगेल कोंकणी भास आनीकय उन्नत स्थानां पावो म्हणून देवाला प्रार्थना करता. हे कार्यक्रम कोंकणी महिला सबलीकरणा दिकेन एक दृढ हेज्जे जावन आसा. हे संदर्भार दश महादेव्यांक हांव उडगास काडटा. गंगा भवानी गायत्री, काळी लक्ष्मी सरस्वती, राजराजेश्वरी बाला, श्यामला ललिता दशा कडेरी विश्व कोंकणी केंद्राचे पदाधिकारींक हांव आभार जावन आसा म्हूण सांगतची म्हगेल भाशणाक इतिश्री करता. नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र मस्त नमनेच कार्यावळी करता. बायल मनशां म्हूण मात न्ही, साहित्याचे जेवो कोंकणीचे भाशे कितेरी मस्त नमने कार्यावळी करता. तशी प्रत्येक कार्यक्रमान तुम्ही सगळ्यांनी येवेत. तुम्ही स्केल अप म्हूण मात राखू का म्हूण ना. त्या फेसबुक ग्रुपान तांगेले कसं इन्विटेशन आयलें की ते इट इज ओपन फॉर ऑल. तुम्ही पुरा खुशी खुशीर येवका आनी हांगा चेड जनान हांगा आमगेले हॉलांत आसका म्हणून ऑडियन्स जावन आसका म्हणून आनी हांगेर उलोवच्याकय तुमकां एक अवकाश मेळूंकय पुरो. तशें तुमी सगळ्यांनी चड नंबर जार येवका मुखारसून. तशी तुमी सांगलें तुमकां एक स्ट्रेस बस्टर्स अशी जाल्ली आहे, एक रुटीन आसुकून एक डिफरंट एक अनुभव मेळ्ळे म्हूण सांगून याची तुमकां एक एक्सपिरियन्स तुमकां एक पक्क दिवो, उब्बूक तांक दिवो म्हूण हांव देवाल्या मागता. आयचे हे निरोप समारंभाची मुखेल सोयरी निर्मला ट्रॅव्हल्स आनी वतिका इंटरनॅशनलाची प्रवर्तकी श्रीमती वतिका पै. ती रोजगार निर्माण करता, आर्थीक वेवस्थेक बळ दिता आनी समाजाक नव्य विचाराची दिशा दाखयता. आतां तांगेले एक परिचय कर जाल्यार तांगेले विशय सांगू मस्त आसा. एक कन्सायज करूंक म्हाका भारी कश्ट जालें. तितली तांगेले अचिवमेंट्स आसा. सेंट ॲग्नेस कॉलेज मंगळूर आनी मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटांत BCom आनी MBA प्राप्त करून हे 2 अभ्यासक्रमांतय फर्स्ट रँक विथ गोल्ड मेडल फावो केलेली ख्याती वतिका पै हांगेले. फुडारपणाचो अनुभव हांकां शिक्षण कालारीची मेळ्ळेले. कशें म्हळ्यार स्टुडंट युनियनाचे प्रेसिडेंट जावन आसून ल्हान प्रायरेची तांकां एक फुडारपण म्हळ्यार लिडरशीप म्हळ्यार कसं म्हणून करगत जाला. 50 वर्सांचो प्रवास संस्था निर्मला ट्रॅव्हल्साचे कार्यवाहीचे नेतृत्व घेवन देशांतर्गत आनी आंतरराष्ट्रीय प्रवासांत वर्सुकी 22,000 प्रवास्यांक हे सेव दिता. भारत सरकार आनी कर्नाटक सरकाराचे पर्यटन खातेन हांकां IATA, TAAI, TAFI मान्यता दिला. 2008 इसवींत वतिका इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल्साचे मालकीन जावन प्रवासी जनांक विशेष सेवा दितासची. हांगेले यशाचें रहस्य कसं म्हळ्यार संयम, कामा कडेन निश्ठा आनी प्रत्येक विवराचे कडेन लक्ष. हाजी फल जावन तांकां FICCI आउटस्टँडिंग कॉन्ट्रिब्युशन अवॉर्ड, आउटस्टँडिंग फॅमिली बिझनेस अवॉर्ड, बेस्ट वुमन ऑन्टरप्रोनर अवॉर्ड, निट्टे KBL MSME बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड, प्राऊड ॲल्युमनाय अवॉर्ड, भारत सरकाराचे पर्यटन मंत्रालया कडल्यान बेस्ट डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर अवॉर्ड,
नॅशनल टुरिझम अवॉर्ड असे अनेक पुरस्कार फावो जाला. SDM कॉलेज ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट आणि MSNIM इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट NITK स्टेप हाचे गव्हर्निंग कावन्सिलाचे सदस्य, तशीची सेंट अलोशियस कॉलेज ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटाचे प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस, इवॉल्व संस्थेचो स्थापक सदस्य आणि माजी अध्यक्षा, कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळीचे सदस्य. तशी तांगेले वैयक्तीक जिवना विशयारी सांगता जाल्यार हांगे लग्न फमाद ENT सर्जन डॉक्टर विश्वास पै संगात जाला. तांकां एक 9 वर्साचे पूत आसा विवान म्हणून आनी तांगेले सुखी संसार. तशी तांणी हिंदुस्थानी शास्त्रीय तबलांतू ज्युनियर सिनियर प्रशिक्षण घेवन तांतूय 2nd रँक घेतला. तांणी शिक्षण एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिविटीज आणि बिझनेसान ते तांगेले हात कितले जडावणेचे म्हणून दाखोवन दिला. आत्ता आमी सगळे लोक तुमगेले उतर आयकोका म्हणून रक्कून आसंची. वतिका मॅडम प्लीज तुम्ही हांगा वेदीर येवन 2 उतर उलोवका. तकडांकी नमस्कारू. हांव युजली स्पीच बरोवन हाणा. काल हांव 2 सेशनां बशिल्ली तेन्ना एकदम नर्वसनेस जालें पाय कसं उलोवचें बा. इतलें कंटेंट ऑलरेडी तुमकां इतले जनान सांगला म्हणून. ते आजी सुनीत मायन उलय तर सांगता म्हणून आतां बरें उडगासत की ना म्हणून गोतना बट ट्राय करता. नंदगोपाल माम आणि सगळं रमेश नायक माम, विलियम माम आणि पुरा ट्रस्टी सांगता धन्यवाद सांगता. आयचे सल एक इतली लायक एक 2 दिसाचे वर्कशॉपाचे क्लोजिंग सेरेमनीक तुम्ही म्हाका गेस्ट जावन आपयल्याक. यू फेल्ट I'm fit, you deem me fit enough to be a chief guest, so thank you so much. सुरे कसं म्हळ्यार म्हाका तवे आजी कालची 2 सेशनां प्लस आयची सुनीत मायल सेशन शिकच्या मात्र न्ही इतलें एंटरटेनिंग जालें. तशें म्हाका मस्त चूर कसं म्हणशें हांवें रेजिस्टर करून 2 दिवसांक राबका आशिल्लें म्हण जाल्यार काम सोडून येवचें ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता. बट मस्त तुमगेले तोंडारीच खुशी दाखयता प्लस तुमकां आतां दिसता कितकी अथवा तर वापस तीची वासरी तोची बाम म्हणू तेची चेडू कसं करचें म्हण दिसता सर. बट तुम्ही मस्त शिकलांच म्हणून म्हाका तुम्ही आतां सांगिल्लें तुमगेले अनुभवान प्लस तुमगेले युअर फेशियल एक्सप्रेशन सेज इट ऑल. एक कसं म्हळ्यार काल इथे E-कॉमर्सा वयर जाल्ले प्लस इनर चायल्ड म्हणून टीना कामत तांगेल सेशन जालें. सुनीत मायल इतलें इन्स्पायरींग एक टॉक जाल्लें. कोण की आतां म्हणलें म्हाका 10 वर्स फुडें हांव हें असल एक सेशन आशिल्लें जाल्यार लायक म्हूण. एक सांगता त्या गिल्ट आमकां बायल मनशांक आसूकनच. यू लिव फॉर टुडे अँड सी वॉट यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम टुडे. ओके. त्या गिल्ट असल्यार मागीर त्याच मन आसता शें हांव फुडें हें करता आशिल्लें म्हणून. तुमी पळोवन आसतलें तें नायका म्हणून ॲप हें कॉस्मॅटिक्साचें आनी पुरा बायल मनश गोत आसतलें डेफिनेटली. तिणें केन्ना सूर केलेलें तिका 50 किलकी वर्सार सूर केलेलें. तिणें तशें केलें जाल्यार तें नायका म्हणलेलें येना आशिल्लें. करेक्ट न्हय. सो प्राय म्हणलेलें अशानच गिल्ट म्हणलेलें अशानच. चेडू बामण चेडू माई माव आमकां सगळ्यांक पळोवका पुरो वय त्या हांव आतां गिल्ट अशानच मागीर तांकां वाटेर घाल न्हू रांदप करना अशें येवचें तशें म्हणचें न्ही. बट त्या गिल्ट अशानच यो हांव ना चेडू घरा कसं करताच की कशी करताच की म्हणून त्या मन आयल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता. सो आमी त्या तुमकां ताका बरोवन हाडला म्हळ्यार ते तुमी हाजी हांगा दोकून वतर मे बी यू कॅन रीड अबावट इट. तशें हांव वील कम टू दॅट लेटर. तशीच अशें इतलें सुमार सेशन आसा म्हणटना म्हाका दिसलें तुमकां हें एक होलिस्टीक म्हळेलें एक प्रोग्रामशी तुमकां विश्व कोंकणी तर्फेन तुमकां आज मेळ्ळा म्हणून लेखतस हांगा आयिल्ले प्रती स्पीकर प्लस हांगा बशिल्ले प्रती एक बायल मनीशी प्रती एकल्याले एक काणी आसा म्हूण हांव लेखता वय न्हय. आज ಸ್ವಲ್ಪ जनांक हांगा येवन सांगलें मस्त जनाल विंगड काणी आसता. तुमगेलें अपब्रिंगींग असो मागीर शिकवण असो तुमगेले कश्ट असो तुमी कशी ते टॅकल केलेलो असो मस्त सकड काणी आसा वय की न्ही. सो एवरीबडी हॅज अ स्टोरी ऑफ युअर ओन जाल्यार तुमी पुरो ते सोण तुमी हांगा 2 दीस तुमगेल खातीर म्हूण हांगा आयल्यांच म्हणटा तुमकां फस्ट एक क्लॅप दिवका. इता म्हळ्यार यू हॅव चोजन युअर सेल्फ यू हॅव चोजन टू ग्रो न्हय. तुमी आमी ग्रो जावका म्हणून त्या आलोचनेर हांगा आयल्यांची. सो फस्ट तुमकां तुमी ते फस्ट स्टेप ऑलरेडी घेतला देखून तुमी ऑलरेडी एचिवर्स म्हूण हांव सांगू इच्छी पावता. दिस इज जस्ट द बिगिनींग. कोण हांगा उलयल कोण की सांगिल वरी आनी स्केल अप 2, 3, 4 जाता असो तुमी केन्नाय हांगा अशी शिकून वाडतले म्हूण हांव लेखता. आमगेले
आतां म्हणटाची रिस्क घेवका म्हण विमेन ऑन्टरप्रिनरशीप म्हळ्यार रिस्क आसा म्हणजे वय की न्ही स्ट्रेस आसा म्हण आमगे लायफ केन्नाय अशी स्ट्रेट गॅर आसता आसना एक दीस अशें आसता एक दीस समज एक दीस व्यार लायक आसता एक दीस उण आसता सो इट्स ऑलवेज अ वेवी कर अशी स्ट्रेट कर केन्नाय आसना सो तशी म्हणटना आमी ना भाव कसले व्यार करना म्हण लेकू जायना न्हू तशें आमकां सदां टेंशन आसा न्हू पांय रांदप कसो करचें चेडत की ना पुरो हजार येयलें टेंशन आसता ताज्या की बेटर टेंशन बिजनेस टेंशन बदल पळोवचें गेलें सो त्या आमी स्ट्रेस घेवच्याक न्हय ओके मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटीज आमकां बायल मनीस म्हणटा मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली आसता सुनीत मायक कोण की निमगेल पळय तुमी आनीक एक अशी वाडोवच्याक प्रयत्न करता म्हण तीन म्हणलें म्हाका मिगेल एक लिमीट म्हूण आसा हांव आतां खुशेर आसा इन माय स्पेस वय वा खुशेर आसा म्हूण म्हणाली मिगेल एक इतले मिगेल एबिलिटी तांत हांव इतलें करता आसा म्हूण सो ताजे विशय हांव एक सांगच्याक इच्छा पावता यर्कीज डॉन्सन म्हूण एक कर्व आसा ओके हांव अशें दाखयता तुमकां अर्थ जातलें ग्राफ ओके सो हें तुमगेल परफॉर्मन्स हें तुमगेल स्ट्रेस लेवल ओके सो तुमी कांय स्ट्रेस घेना नातले हांगा आसताची खंय परफॉर्मन्सय हांगा स्ट्रेसय हांगा करेक्ट वा 0 सो तुमी ना कसं की कोरका म्हूण तुमगेल मन आसल्यार अशी वता कशी वता वयर वता इतक तुमकां लायक तुमकां प्रेशर म्हळ्यार पॉजिटीव स्ट्रेस आसा ओके परफॉर्मन्सय लायक आसता अति भयंकर स्ट्रेस गेलो वापस अशें येता परफॉर्मन्स जायना स्ट्रेसय चड ओके सो ह्या पॉयंट आसा पळय ताका यू स्ट्रेस म्हणटाची कसं म्हणटाची यू स्ट्रेस सो त्या सुनीत मायन तिगेल यू स्ट्रेस सोदून काडला तशें आमी पुरो जनांनी आमगेलय एक यू स्ट्रेस चॅनल आमी सोदून काडका कसं म्हण आमकां फॅमिली आसा चेडू बामण इन लॉज आन अम्मा पळोवका पुराय आमकां आसता ओके बट तुमगेल एक लेवल ऑफ स्ट्रेस आसा पळय त्या कसं म्हूण तुमी आयडेंटिफाय करका इता म्हळ्यार तुमकां गोत आसा चड स्ट्रेस घेतल्यार कसले प्रेज ना आमगेले हेल्थ वायट मागीर आमी प्रायज ते हांव इतले वर्स अशी बिझनेस केल्ले म्हूण सांगच्याक आसता की नांच तशी स्ट्रेस घेतल्यार वय की न्ही सो स्ट्रेस तितले घेवचे नज बट उणें स्ट्रेस घेवचे नज पांय पळय बा म्हूण बसल्यार तावय जायना सो तुमगेले आयडियल स्ट्रेस कसं म्हणू तुमी आयडेंटिफाय करका ओके ताका यू स्ट्रेस म्हणचे सो त्या तुमगेले वयरी होंदून आसा तुमगेले तुमकां कितले तुमकां फ्री टायम जाय कितले तुमकां म्हळ्यार बिझनेस जर घरान तुमकां कितले टायम जावका त्या पुराय तुमी लायक घालून तुमगेले कसं आयडियल यू स्ट्रेस म्हणून सोदून काडका तुमगेल यू स्ट्रेस आनी मिगेल सेम असेच ना ओके सो दॅट इज समथींग दॅट यू हॅव टू फायंड आउट आनी वर्क लायफ बॅलन्स म्हणटाची बायल मनशा वर्क लायफ म्हळ्यार नांची ना म्हूण हांव लेखते एक वर्क आनी एक लायफ अशें ओके ते बॅलन्स कसं म्हूण आमी सोदून काडका सो ते आमगेल वयर आसचें आनी कसं म्हळ्यार क्लिशेड सेंटेन्स नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क वय न्हय ओके देर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क नथींग कम्स विदावट एनी एफर्ट हांतू एक नोबेल एक लॉरिएट आशिल्लो ताणें कसं म्हणलें म्हळ्यार 10,000 घंटे आमी कसले एक केल्यार आमी तांतूं निपुणे म्हूण आतां सचिन तेंडुलकर असो लता मंगेशकर असो तिणें 10,000 घंट्याके चड रियाज करनासका ताण 10,000 घंट्याके चड बॅटिंग करनासका ताका तो आज तशेंच ओके 5 घंटे केल्यार पावना सो दॅट अमावंट ऑफ हार्ड वर्क शूड बी देर ओके आमी हार्ड वर्क घालना नातल्यार चिके कश्ट जातले ना सो दॅट आमी रेडी आसूं काय इता म्हळ्यार अल्टिमेट गोल कसलो आमकां एट द एंड ऑफ द डे आमी खुशेर आसका सो हांव ते यू स्ट्रेस म्हणलेले ताजे खातीर आमकां न्हिदतना आमकां आमी सुकार न्हिदोका दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट काम करचें पुराय comes with it or is a part of it but you have to be able to go to bed happily वय की नाही what is the ultimate goal of life happiness वय की नाही सो त्या प्रायोरिटायज करूंक आमी पळोवका आनी कसं म्हळ्यार काल हांव 2 सेशनां हांगा आशिल्ली आज ही सुनीत मायल सेशनाक येशिल्ली क्वेश्चन्स निमगी याची म्हणाले आज म्हाका बारीक उजल सुमार जाणां निमगिला काल जाल्यार नंदगोपाल मामो निमगे याची क्वेश्चन निमगे याची म्हणत आशिल्ले सो क्वेश्चन निमगू का मस्त जाणां कसं दिसकोसो यो हांव कसं परकट क्वेश्चन निमगीत की बाकीच्यान हसल्यार म्हूण एक मना येता ते आसच्याक नज क्वेश्चन परकट यूजलेस म्हणल्यार विशयूय ना तुमकां कसं शिकू का पळय ताजे विशय प्रश्न निमगुच्याक धैर्यार निमगू का ओके सो आज मस्त जाणां निमगिला म्हाका खुशी जाल कसं म्हळ्यार काल एक बायल मनशाल एक ह्या म्हणटा हांव कसं म्हणचें फ्लिप सायड कसं म्हळ्यार आमकां कसले एक हेल्प निमगुचे आमी चिके म्हाका शेताचे वय की नाही कोणा लेगी कसले हेल्प निमगू का जाल्यार आमी
मस्त आलोचन करताच अयो ती कसं लेखता की हांव निमगेलें रे जो ताण ना म्हणल्यार हेल्प करचें म्हणल्यार आमगे कसं की एक फिलींग शे बट निमगे नातलें री यूज ना न्हय ताण करना नातल्यार वाट न्ही एटलीस्ट निमगूच ट्राय कोरका न्हय सो त्या केन्नाय उडगास दवरका यू शूड बी रेडी टू आस्क फॉर हेल्प आतां काल रश्मिताल सेशनाक एक मागीर निमगेलें म्हाका ऑनबोर्डिंग ऑनलायन कोरका जाल्यार कशी कोरका म्हण तेन्ना तिणें सांगा न्ही हांव हेल्प करता मागीर हाजे नंतर कॉन्टॅक्ट कराची म्हण तशी तिका जेवणा वेळार कोण की निमगेलें स्टॉक किपिंगा विशयी सो तिणें सांगून घेतलें नातल्यार मागीर तुमी म्हाका मेळाची हांव अशें शिकून दिता म्हण सो ती निमगी नातील जाल्यार जाता आशिल्लें ती माय पाप शील स्टील बी स्टक रायट सो टुडे शी हॅज हेल्प समबडी इज रेडी टू हेल्प हर सो बिंदास निमगुका क्वेश्चन निमगुका हेल्प निमगुका ओके बी रेडी टू ओपन अप अँड आस्क क्वेश्चन्स आनी कसं म्हळ्यार कॉम्पिटिशन म्हळ्यार आज तुमी इतलें जन मोठ्ठ जाल्यांची सो कॉम्पिटिटर्स म्हूण लेक्चनांचे आनी वे फॉरवर्ड कसं आमगेलें कोलॅबरेशन इज द की ओके आतां तुमी मस्त पुराय ॲड्स पळोवन आसका कपडाचे न्ही भांगराचे ॲड ओट्ट येता मेकअप न्ही कपडाची मेकअप न्ही ज्वेलरी पळयला पुरे पुरो ओटूची ॲडवर्टायज करताची विन विन फॉर बोथ वय की नाही रायट इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ यू रायट तशी कोलॅबरेट करू ट्राय करका कॉम्पिटिशन म्हूण लेखून बसल्यार पळय आनी वयरवची ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता आतां आम्मीची आतां हांगा विलियम अंकल आसा इज फ्रॉम ट्युरिजम सो आम्ही कोलॅबरेट करून किलकी करताची तशी मिगेल विंगड कसं केलं विंगड आनी तूं हांव कोणाल की वट कोलॅबरेट करता तशी आमी मोठो ग्रो जावची ना सो रिमेंबर टू कोलॅबरेट दॅट इज द की अँड द फ्युचर एज वेल सो आज तुम्ही हांगा दोकून भायर वतना तुम्ही मस्त फ्रेंड्स करून घेतला म्हूण हांव लेखता एकल्यार गुर्तू जाला ते नेटवर्क दवरून घेयाची तुमकां नेक्स्ट कसलें आतां एक्झिबिशन आसा कसलें लायक मायंडेड कसलें म्हळ्यार सिमिलर थिमाचे एक्झिबिशन्स तसले कसले इव्हेंट्स आनी आसल्यार वटूची तुम्ही स्टॉल घालयत की मस्त सकट करूयत वय की नाही आता एक हॉट स्टॉल आसा एकले घालू कश्ट जाता दोग जाणांन वट्ट कोण घालयत ना काली टीना कामत हांणी सांगिल्लो उडगास आसवा तुमकां ताणें तिगेल बँगल्स प्लस आनी कोण की तिगेल कस की स्टेटमेंट पीसीस हाडले म्हूण तशी कोलॅबरेशनान दोगांक लायक जालें ओके सो आय थिंक वी शूड बी ओपन फॉर कोलॅबरेशन अँड लूक एट ईच अदर एज गाईड अँड पार्टनर्स and allies more than looking at competition अनेक कसं म्हळ्यार शुअरली तुमकां गोत्तस बायल मनशां बिझनेस मात न्ही वी ग्रो अ कम्युनिटी या वी ग्रो टुगेदर एज अ कम्युनिटी तें आमगेले मनांत आसुका नॉलेज शेअर करच्याक आमी रेडी आसुका एकल्या लोटू आनी सक्सेस स्टोरीज शेअर करका आतां तुमी कसले शिकून काडले म्हण जाल्यार तुमगेले फ्रेंड्सांक सांगल्यार तांकां युजफूल जाता बेस्ट बिझनेस प्रॅक्टिसीस यू शूड ट्राय टू शेअर इट गोज अ व्हेरी व्हेरी लॉंग वे फायनली नेटवर्किंग आज तुमी हांगा आयल्यांची हांवें एक नमना नेटवर्किंग सेशन म्हूण येता तुमकां मस्त जनाल गुर्तू जालें तशी तुमगेले एरियाच खंय कसं एक्झिबिशन्स आनी आस पळय तांतू कांय ना जाल्यार अशी एक भोंवणी याची तुमकां मस्त तांतू नॉलेज मेळटा म्हळ्यार नव कसो प्रॉडक्ट आसा नव कसो आयला मार्केटान तूं मिगेला नातिल्या त्या पुरा मस्त आमकां कळटा वय की न्ही नातल्यार आमी कसं म्हण आमकां इतलेची आमी गेल्या इतले आसचे म्हूण आमी अशें आसताचे नवे कसले आयल्यार आमकां कळना ताकाची आतां कसं म्हणटा ऑलवेज स्टे अप टू डेट विथ वॉट इज इन अँड ट्रेंडींग म्हणटाचे वय की न्ही सो ऑलवेज ट्राय अँड नेटवर्क तुमगेल सिमिलर हांतू एक्झिबिशन्स आसा कसले असल आसा इवन असल वर्कशॉप आसा मस्त जनाल गुर्तू जत्तना अपापी तुमकां तुमगेल ब्रँडाकय विजिबिलिटी मेळटा वय की न्ही ओके यू गेट विजिबिलिटी फॉर युअर ब्रँड्स एज वेल आनी आतां कसं म्हणटात विजिबिलिटी इज क्रेडिबिलिटी म्हणटाची द मोर यू आर विजिबल एज अ ब्रँड आतां काल सोशल मिडिया तांणी सांगून आसतले सोशल मिडिया आसचिता एक पट आमकां सोशल मिडियार आमगेले प्रोडक्ट विकू जायना आसतले बट प्रेझेन्स इम्पॉर्टंट इताक तुमकां तत्ता वेळ ते पळयतना उडगास येत न्हय करेक्ट न्हय आतां तत्ता वेळ एक कपडाचे ॲड येतच म्हणटा तुमकां ते रेजिस्टर जाता नेक्स्ट टायम जाय म्हणटा नो ते हांव ते पळयलें न्हय म्हूण तुमी सोदून घेताची सो रिकॉल चड जाता सो सोशल मिडिया साना म्हणटा जाल्यार रिवॉर्ड न्ही यू शूड स्टार्ट हॅव एन ऑनलायन प्रेझेन्स तेन्ना रिकॉल कॅपॅसिटी चड जाता तुमकांय तुमी पर्सनली नेटवर्क करतना विजिबिलिटी चड जाता सो तुमकां येवचे बिझनेस क्वेरीजय चड जाता सो तुमी तशी करताच म्हूण हांव लेखता मंगळूरांत तवे मस्त असल ऑपॉर्च्युनिटीज आसा ಸ್ವಲ್ಪ तुमकां ऑलरेडी ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ವಂದನಾ ಹಾಂಗೆ ಪೂರೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ಹರ್ तांगेल she'll be able to tell you what are the other opportunities as well so तशी हांव
म्हाका त्यांच्या म्हणलेले वरी म्हाका मस्त चुरचूर येता हांव 2 दिवसांक येवका आशिल्लें म्हणून. आय एम होपिंग यू हॅड अ व्हेरी गूड सेशन आनी बी कॉन्फिडंट ऑलवेज. कसले ना कॉन्फिडन्स बिल्ड जावच्याक एकपट कश्ट जाता बट बिल्ड युअर कॉन्फिडन्स आनी मोटिवेशन केन्नाय आसूं का आमी विंगड कोण की आमकां मोटिवेट करता म्हूण लेकल्यारी जावची ना. इट हॅज टू कम फ्रॉम इनसायड. आनी आंत्रप्रनर म्हणटा त्यांच्या म्हणलें केन्नाय स्ट्रेट सीधा वेळार जावच म्हूण न्ही वयर सकयल जाता. तेन्ना कन्सिस्टन्सी इम्पॉर्टंट. आमी परफेक्शन म्हूण सोदू गेल्यारी जायना बट पर्सिस्टंटली कन्सिस्टंटली केल्यारी यू वील रीच देर. आनी आत्तां हांग ಸ್ವಲ್ಪ यंगस्टर्स आसा तांगेल खातीर बिफोर आय क्लोज आय टेल जिके फ्लेक्सिबिलिटी आसूं का कसो आतां आमकां एक गोल आसता ताका एक प्लॅन आसता बट एकक पट कसो जाता आमकां प्लॅन केलेले वरी जायना जाल्ली जाता आमकां बेजार येना यो मिगेल जाय न्ही म्हणून बंद करून बसता. त्या जावचें ना. यू शूड थिंक ऑफ अनदर प्लॅन बी कीपिंग युअर फायनल गोल त्याच आसूं का. थिंक ऑफ समथींग थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बट नेवर गिव अप. त्या एक जावच्या नज आनी एक आंत्रप्रनर म्हळ्यार रिटायरमेंट आलोचन करच्या नज काम करता आसूं का त्यात तुमगेल मायंड यंग आसता पुराय तशी आसता. तुमी आतां पळय सुनीत मा इज द बिगेस्ट इन्स्पिरेशन आजी हांगा वय की न्ही. ओके तीक पळयतना कितली खूश जायना कितली एक्टिवली असती बिझनेस आस पळय कितले चंद स्माईल करता आस तशी आमी तशी जाव का म्हणून म्हाका ते मस्त इन्स्पायर जाला. हांव कितले वर्स वानता तितले वर्स तशी आसूं का म्हणून व्हेरी हॅपी व्हेरी दिस थिंग कंटेंट दॅट इज आवर एंड गोल. तशी डोंट थिंक म्हळ्यार कसले एक सान म्हूण आमी लेक्चर एवरीथींग स्टार्ट्स स्मॉल डेफिनेटली बट थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर म्हूण म्हणटा. आनी सगळ्यांक ट्रस्टीजांक नंदगोपाल मामाक थँक्यू फॉर कीपिंग युअर ट्रस्ट इन मी. सगळ्यांक धन्यवाद. नेक्स्ट टायम स्केल अप 2-3 आसतना तुमकां हांगा पळयता अँड यू वील बी बेटर दॅन वॉट यू वेर दीस टायम म्हूण हांव लेखता. कसं आज शिकयला तुमी तें इम्प्लिमेंट करून अज्याके एक स्टेप बेटर आसताची म्हणून श्युअरली लेखता. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. ग्रीन लाईट्स अँड ब्लू स्कायज वेर एवर यू गो. थँक्यू. धन्यवाद.